2025 सुरू जालो थंयच्यान गोंयांत क्रायम आनी अपघातांच्यो घडणुको बरेच दिश्टी पडले। आतां पुलिसांचो वर्सभराचो डेटा मुखार आयला। 1 जानेर ते 21 डिसेंबर ह्या काळात गोंयांत 25 खुनाच्यो घडणुको घडले, तातूंत 24 गुन्यांवांचो तपास लावपाक पुलिसांक येस आयला। जाल्यार मुड्डेवाडो साळगांव नोव्हेंबरांत जाल्ल्या रिचर्ड डिमेलो आनी सोनू गुप्ता ह्या दोटी खून प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। आरोपी जगन्नाथ भगत हो आजून पुलिसांच्या हाताक लागना। तशेंच मोर्जे घडिल्ल्या उमाकांत खोत खून प्रकरणातलो मुखेल दुबाविता आरोपी अशोक कुमार नेदुरमानी हो आजून पुलिसांच्या जाळ्यांत सापडिल्लो ना। तशेंच सदोश मनुष्यवधाच्या सगळ्या 35 गुन्यांवांचो तपास पुलिसांनी लायला। मजगती अंदू गोंयांत बलात्कार वा लैंगिक अत्याचाराचे 101 गुन्यांव घडल्यात, तातूंतले 98 गुन्यांवांचो तपास लायला, जाल्यार 3 गुन्यांवांचो तपास लागिल्लो ना। गोंयांत हे वर्सा 4 घरांचेर दरोडो पडलो। ह्या दरोड्यांतल्या प्रकरणाक लागून गोंयांत भिरांकूळ परिस्थिती। 4 प्रकरणांचो तपास लायिल्ल्याचो दावो पुलीस करतात। वास्को नायक कुटुंबाच्या घराचेर पडिल्ल्या दरोड्यांतल्या सगळ्या दरोडेखोरांक अटक करपाक पुलिसांक येस आयले अशें रिपोर्ट सांगता। मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण आजून एकलो चोर खंय पुलिसांच्या हाताक लागूंक ना। दोनापावला धेंपो हांच्या बंगल्यार आनी गणेशपुरी म्हापशा डॉ घाणेकार हांच्या बंगल्यार पडिल्ल्या दरोड्यांतले बांगलादेशी मुखेल दरोडेखोर टोळयेक पुलिसांक धरपाक आजून शक्य जालें ना। ह्या दरोडेखोरांक आल्चिरो तशेंच बांगलादेशांत पळ काडपाक सहकार्य करपी दुबावित्यांक पुलिसांनी अटक केल्या। मारना प्लेयरनं घराचेर पडिल्ल्या दरोड्यांतलो मुखेल दुबावित आरोपी कृष्णा बेळगांवकर हो आजून फरार आसा। ताणें नेपाळांत आल्चिरो घेतल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या। जबरी चोरयेच्या 89 गुन्यांवांपैकी फकत 48 गुन्यांवांचो तपास लागला। हेर चोरयेचे गुन्यांव 336 घडल्यात आनी 221 गुन्यांवांचो तपास लागला। गळ्यांतली भांगराची सरपळी मारपाचे 22 प्रकार घडले, तातूंतले 15 गुन्यांवांचो तपास लागला। फटवणुकीचे प्रकार 173 घडले, तातूंतले 157 गुन्यांवांचो तपास लागला। विश्वासघात केल्ल्याचे 32 गुन्यांव नोंद जाल्यात, तातूंत 28 गुन्यांवांचो तपास लागला। गैरकृत्यांच्या 39 प्रकारांपैकी 36 गुन्यांवांचो तपास लागला। अपहरण वा फुसलान पळोवन व्हरपाचे 100 गुन्यांव घडिल्ले, तातूंतले 88 गुन्यांवांचो तपास लागला। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू ह्या गुन्यांवांची सुमार 15% वाड जाल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांक मारपेटाची प्रकरणां 23 घडली, तातूंतल्या सगळ्या गुन्यांवांचो तपास लागला। मजगती गोंयांत जीवघेणे अपघात 147 घडलेत, तातूंतल्या 144 प्रकरणांचो तपास लागला, जाल्यार 3 गुन्यांवांचो तपास आजून लेगीत लागूंक ना। फाटल्या वर्सा 163 जीवघेणे अपघात घडिल्ले, जाल्यार मोटार वाहन अपघात 263 घडिल्ले, तातूंतल्या 244 गुन्यांवांचो तपास लागला। 19 प्रकरणांचो तपास लागिल्लो ना। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत मोटार वाहन अपघाती वाड जाल्या आनी फाटल्या वर्सा 236 गुन्यांवांची नोंद जाल्या। भारतीय दंड संहिता आनी भारतीय न्याय संहितेच्या हेर कलमा खाला 419 गुन्यांव नोंद केले, तातूंतले 392 गुन्यांवांचो तपास पुलिसांनी लायला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।